ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯಾ ವಿ ಶೆಣೈ ಪೂರ ಜನ ಕೈ ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ನಾವ ಇತ್ಯಾಕ್ ಮಳಾರಿ ಕೊನೆ ಅಮ್ಚಿಗೆಲ್ ಸಮಾಜ ಅಂತೂ ರಂದಪ್ಪ ಶಿಕುಕ ಮಳಾರಿ ತನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೆವಚೆ ಜಯಾ ವಿ ಶೆಣೈ ಮೈಯನ್ ಬರೆಯಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ ಬರೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ರಂದಪ್ಪ ಶಿಕ್ಕುಕ ಹನ್ನಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಲ್ಯಾಚಿ. ಜಯಾ ವಿ ಶೆಣೈ ಅಮ್ಗೆಲೆಕ್ ಸಮಾಜಾಚೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಮಳ್ಳಾರಿ ತಪ್ಪು ಜಾಯ್ನ ಹನ್ನಿ ಬರೆಯಲ್ ಬುಕ್ಕ ಹನಿ ಹಂಗಿಲ್ ವಿಷಯು ಜಯಾ ವಿ ಶೆಣೈ ಮೈಯಲೆ ಭವಾಲಿ ಬಾಯ್ಲ ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನಿ ಅಮ್ಕ ಸಂಗುವ ಸಚಿ ಅನಿ ಅಮ್ಗಿಲ್ ಟೀಮ್ ಹಂಗಿಲ್ ಗರಾಕ್ ವತನ ಹನ್ನಿ ದುದ್ದಳಿಕೋನು ಅಮ್ಕದಿಲ್ಲ ಹನ್ನಿ ಜಯಾ ವಿ ಶೆಣೈ ಅನಿ ಹಂಗಿಲ್ ವಿಷಯು ಅತ್ತ ಸಂಗತಾची त्याम्मी ऐकूया. प्रथम जावनू आमगेल समाज बांधवांक पुराय मुगेल नमस्कार. हांव सुधा कामत म्हणून हांव जया वी शೆಣೈ इले भावाल बायल म्हळ्यार तांणी शೆಣೈ आमी कामत जाल्यार मुगेले बामणाक सांद दाखोवन तांणी पोसून ओडकून विद्याभ्यासन दिवन वार्डीक की पुराय तांणी करून भाईची जान आकश म्हळ्यार आमी भावजनी नणंदशी जाल्यार म्हाका ती मांगे वरकेची तेगेले पुराय म्हाका वार्डीक जाताना कसं गोत नाशिल्लें. तिणेच पुराय मार्गदर्शन करून पुराय रांदप की प्रति एक विशयांतू मार्गदर्शन दिलेलें आसा तिणें. कडेरी हें तिणेक सान आसतना वार्डीक जे आसता वग्गी वार्डीक जालेली ती काय फस्ट पुराय कुटुंबे ಒಟ್ಟು आशिल्ली ती एका घरां भितरी. मागीर बामणाक काम जावन तांणी ट्रान्सफर जावन वताना तांगेले विंगड गांवां पुराय तांणी टिचर जावन तांकां ट्रान्सफर जालें तशी आनी मुगेले नणंद म्हळ्यार आमी ती काक म्हणचे तिणें रांदप पुराय शिकच्याक ते प्रदेशाचे जना लागीं निमगून की पुराय एक बुकार बरोवन घेवची तिका एक हव्यास आशिल्लो. तशींची ते पुराय बरोवन घेतची तिगेले रांदपाचे अनुभवूय चड जाल्लो आनी मस्त नमुन्याचे पुराय विंगड प्रदेशाचे म्हणटाना तांगेले रूच पळोवची आमकां पुराय चांग हे अभ्यासूय आशिल्लो. तशी आसतना कशें जालें म्हळ्यार आमगेली वार्डीक जाल्ली 1976 वार्डीक जाल्ली. तेन्ना चेन्नई आशिल्लींची आमी चेन्नई दाखून 78 आमी हांगा आयली उडपा आयलींची. उडपा येवन जातरी तिगेले आरोग्य चिकेची वायट जाल्लें म्हळ्यार तिका रुमॅटॉयड आर्थरायटीस आशिल्लें. हांगाच्या हवामानाची के थंडी आशिल्ले निमित्त तिगेलें आरोग्य वायट जालें चिके. तेन्ना पुराय रांदपाच्यो जबाबदार पुराय मुगेल वयरी पडली. जाल्यार पुराय करत आशिल्ली ती मेन पुराय प्रति एक कामांतू शिस्तबद्ध जावका आशिल्लें. तरकारी कट्ट करतना धरलेलें प्रति एक अमके तशें जावका अमके इतलें जावका म्हण पुराय आशिल्लें. तें पुराय तिगेलें हांव शिकलें आनी तिगेलें तें डायरी पळोवन हांवें करचें आशिल्लें रांदप. हें करताची कांय 76 77 म्हणटाना 1900 तेन्ना हें डायरी दाखोवन पेजस पुराय उबसूर जालें. तेन्ना मुगेले आकार म्हळ्यार भावजीन सांगलें विठ्ठल शೆಣೈನ वेगो हें बूक हिका इतले उपयोग जाताना आमी एक बूक करया. हे डायरी पळोवन ही इतले उपयोग घेता की सर्वे हिगेल वरके सर्व जनांक चेडवांक चेल्ले चेडवांक उपयोग जातलो. एक बूक करया जायना हांवें म्हणलें. तेन्ना आक्का हास्य लागली. आमगेल रांदपा बूक रांदप पळोवन कोण करतया नुस्तें तरी काम नावें तुमकां कोण घेताची बूक उरलेल्यार आमगेलें कोद्देलं सुक्कें उपकरी पुराय कोणाक कळना म्हण म्हणाली ती. जाल्यार भावजी कशें म्हळ्यार ताका तो विद्यासंस्थे भितर आशिल्लो. मस्त ताणें बूक बरयल्यांची चेडवाल बूक विज्ञानांतू चेडवाल मस्त नमुने बूक बरोवन तांतू पुराय प्रशस्ती घेतिल्लो मनुश्य तो. ताणें कसं केलें म्हळ्यार तें धडक केलें हें बूक जावकाची म्हूण सांगून आमगेले घरकडे सूर जालें बुकाचें. बूक जावचें म्हणटाना आमगेले मालगड केलो जेन्ना आशिल्लींची तांगेले दाखून केलो आमगेले भाशेचे कोंकणीच्याले केलो रांदप अळवूचे अंचार आशिल्ले म्हळ्यार केलो गोतना ते पुराय विसरून वता आशिल्ले जनाक. तसलें स्कीन आमी बुकार घाल्यार मस्त उपयोग जाता म्हणून तें बूक आमी सूर केलें बरोवच्याक.
पुराय जनाले घेवन पुराय तशी इंची हें बूक सादारण 1987 ಜನವರಿ भितर प्रिंट जावन आयलें उडपी मणिपाल पवर प्रेसांत कडेक उडपी वेंकटरमण देवस्थाना भितर उद्घाटन म्हूण केली तेन्ना आमी वतकी नाकी म्हणलें केलें बूक सेल जातकी नाकी म्हणून एक 3000 भर प्रिंट केलेलें कडेक तेन्नाचे सभेंतू सुमार बूक गेल्यांची विकून मागीर पळयत 15 दीस भितर पुराय बूक विकून गेल्यांची कडेक आमगेले ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ आशिल्ल्यांची ಕನ್ನಡ ಉಲೈತली तांणी म्हळ्ळेंची ಏನು ಶೆಣೆಯವರೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ರುಚಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡವಾ म्हूण तांणी तमाशे केलो तेन्ना बाबाजीक दिसलें वय आमी आमचे गेल्यान केल्यार आमचे गेल्यार मात उपयोग कन्नडान केल्यार मस्त आमगेले कन्नडी गसपुराय घेताची म्हूण सांगून स्टार्ट केलें कन्नडान ट्रान्सलेट करून कडेक 1987 ऑगस्टा भितर प्रिंट जावन आयलें 5000 प्रिंट केलें कडेक ते कितले वग्गी गेल्ले म्हळ्यार आमकां आश्चर्य जालें तशींच पुराय जनाल मागीर आमकां तेन्ना फोन ना अप्रूप एकलें घर कडेन मात फोन आसचें कार्ड येत आशिल्लें आमकां इतली बूक जावं का म्हूण पुराय ते पोस्टार पेटयता आशिल्लीं आमी कडेन ಕೆಲವು जनाले अनुभव कोण कसलो अनुभव जालो तांकां म्हूण पेटयता आशिल्लीं ಕೆಲವು जन आमगेले चेडवांक शिकली आसतना कॉलेज स्कूल म्हूण सांगून वासरे येवचें पुरसत ना तसले कडेन तांणी हें बूक पळोवन तांणी रांदप केल्लें शिकलींची वार्डीक जातारी तशी चेल्ल्या चेडूं वर एक बूक पळोवन रांदप करूं शिकलींची म्हणून अमेरिका वरें गेलां हें बूक एक चल्लो घेवन गेला आमगेले रिलेशन तो येतार म्हणालो म्हाका मस्त उपयोग जालो ह्या बुकाचो म्हणून कडेन एक सायबाल फोन आयलो आमकां कार्ड कसो म्हळ्यार ताका सान एक हॉटेल काय तांतू आमगेले बूक पळोवन ताणें रांदप आनी केल्लें म्हूण सांगून मस्त पुराय कसो म्हणटाची मस्त उपकार जालो आमकां ह्या बुका निमित्त म्हूण सांगून अशी मस्त पुराय लेटर आयल्यांची तशींची आमगेलें हें कसो जालें म्हळ्यार आमकां हें बुकाचें बरयतना आमकां एक हव्यास जालो नवी कोणाय रेसिपी सांगली तर जाल्यार बरोवन घेवचें ट्राय करचें रफ हें फॅर करून घेवचें तशी करता करताची अपास इतली रेसिपी सोट जाली तेन्ना सुलभ अडिगे म्हूण पार्ट 2 केलें तशींची इंग्लीश कन्नड गोतनातील आमची गेल केलां आशिल्लींची तांणी इंग्लिशान जाय म्हळें बॉम्बे दाखून आनी पुराय आमकां लेटर येवचें सुरू जालें आमकां इंग्लिशान केल्यार लायक आशिल्लें म्हणून इंग्लिशान 89 भितर इंग्लिशान केलें अशींची वर्स वताची मस्त प्रिंट जावन सगळे आमगेले कोंकणी बांदवाल घरकड पुराय हें बूक पळोवली म्हूण लेखता येता म्हळ्यार प्रती एकले वार्डीक एक व्हंकले उडगीर दिवच्याक नवे कोणें घरकड आयल्या उडगीर दिवच्याक वोंटी भरतान उडगीर दिवच्याक पुराय अशी उपयोग करता आशिल्लींची बुकाचे हे विशय सांगच्याक आमकां भारी खूश जाता येता म्हळ्यार जयावी शेणै विठ्ठल शेणै हाजी नाची जाल्यार तांगेले बुका निमित्त तांगेले चेडवान नांव केल्या वरके तितलें नांव केलें तें बुकान हें सांगूंक भारी संतोश जाता तिगेले कसो म्हणटाची तिगेले सहवासा निमित्त म्हाकाय एक बूक बरोवचें एक हव्यास सुरू जालो 91 तांणी गेले नंतर 91 डिसेंबरांत ती गेले 92 एप्रिलांतू बाबाजी गेलो तदनंतर हांवें म्हगेले बामणानच करून हे बुकाचे मुंदरसून हाडलें म्हळ्यार रेसिपी पुराय हाडून ते कोणें सांगिल्लें पुराय म्हळ्यार आमी कुमटाक थंय पुराय गेल्यांची वचून घेवन रेसिपी पुराय ओट्ट करून ट्राय करून पुराय नमुन्याचें प्रांत्याचें पुराय जालें तितलें घाला रेसिपीस कडेर कसो जालें म्हळ्यार वर्स वता बूक सेल उणी जालें तेन्ना चिकेचे आमगेले बुकाचे सेल चिकी उणी जालें जाल्यार बरोवचें हव्यास आतां आमी बरोवन फॅर करून दवरताची मुखारसून चेडवां पुणी जातलें म्हूण सांगून विंगड कंट्रीचे फिलिपायन्सचे प्रती एक आमी हें करता आसाची अरब कंट्रीचे ಕೆಲವು स्वीट्स पुराय आमगेले रेडी आसता म्हळ्यार बुकार बरोवन दवरलां पुराय प्रिंट कर न्ही
येता म्हळ्यार आतां बुक्स वचनाचे पळय प्रिंटींग कॉस्ट तशी आतां तुमकां गोत आसा आमी सांगता म्हूण ना. एक विशय कसो म्हळ्यार आमगेले कन्नड बूक जयावी शेणयन बरयलें तें जाल्लें मागीर म्हगेले बायलेन बूक बरोवच्याक सुरू केलें. तें दोळटार कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार हेंच बूक रिप्रिंटाक येयले आमी तातूंत भितर एडिशन्स करता आशिल्लींची. ते एडिशन कोण कडेन केलो जाणांनी आमकां सजेशन दिलें तुमी एडिशन केल्यार तें पूर्ण बूक तिलांक मेळना, तुमी नवें बूक केल्यार चांग म्हूण सांगून घेवन कडेन नवो बूक करूं सुरू केलें. तशें म्हगेले बायलेन सुरवेक एक रुचिकर आहार म्हणून एक बूक बरयलें. त्या रुचिकर आहारा भितर कसो म्हळ्यार बरे रेसिपीज मात्र न्हय ताजे वटो तिणें बाळंती वखद आनी आमगेलें कडेतेल विडशें हें कसलें करचें कशें करचें हें पुरो विचार ताजे भितर तिणें दिला. हें एक एक्सलंट बूक मस्त सेल जालेंची. कडेर कशें केलें म्हळ्यार आमी जळके बूक करता म्हणून म्हळ्यार जयावी शेणयन आसतनाची जळक्याचे रेसिपीज पुरो ओटकून दवरलेलीची. जाल्यार तांकां करूंक जाय न्ही, तांकां तितले टायमय मेळ्ळी, तें तशी पेंडींग उरलें. तेंगेलें तें एक आशें कंप्लीट करता म्हणून सांगून घेवन आमी कशें केलें म्हळ्यार रेसिपीज पुरो ते रिवायज करून घेवन आमचे गेल्यांक सकट दाखोवन घेवन तांचे भितर चड उणें आशिल्लें समकून घेवन तशींच भायल गांवांतची बारी फेमस आशिल्लें रेसिपीज सकट ओट्ट घेवन घेवन घरावळी ऊट म्हूण सांगून घेवन एक बूक केलें. त्या बुकां भितर खाली जळक्या रंदयची मात न्ही समग्र जळक्याचे पुरा माहिती आमी सकट दिला. एक्सलंट बूक तें लायक सेल जालें. सेल जावन कडेर कशें जालें म्हळ्यार 2012 नंतर सेल्स एकदम ड्रॉप जालींची. आमगेलें न्हय पुरा बुक्स जनरल बुक्स पुरा सेल्स ड्रॉप जालींची. हाका मेन कारण कशें म्हळ्यार इंटरनेट. खाली एक मोबायलार एक बटन ओतो भितर पुरा नमुने माहिती विदीन नो टायम सगळ्यांक मेळटा आशिल्लें. हाजे निमित्त पुरा जणांना बूक सेल्स ड्रॉप जालींची. कशें करचें तें सांगच्याक आमकां दूख जाता. जाल्यार सगळे वर्ल्डान जालें हें एक बदलावणें आमी तें फेस करपाची न्हय, आमी ताका बागसुकाचीच. जाल्या निमित्त आतां कशें जालां म्हळ्यार आमगेले बुक्स मस्त सेल जायनाची तशी आसाची कळ्ळें. तें व्हड न्हय म्हूण दिसता आमकां, कांय बेजार ना त्या विशयान. जाता ओटारे तें आमगेले स्टॉका भितर आनीक मस्त बुक्स आसात तशींच. आनी मुखार आमकां बुक्स प्रिंट करचें मस्त धैर्य ना येता म्हळ्यार सेल जायनाची. ताजे बदलाक आमी कशें केलां म्हळ्यार प्रती म्हयने आमचें गेलें पंचकदायी म्हणून एक मॅगझीन येता. आमगेले BV बाळिगामाले बंटवाळचें तागेलें एक मॅगझीन आसा पंचकदायी म्हणून सांगून. त्या पंचकदायक आमी 2019 दाखोवन कंटिन्यूअस प्रती म्हयन्याक आमी कॉन्ट्रिब्युशन करता आसाची. एक रांदपाचें आनीक झाडां विशय वखदां झाडां विशय आमी तांचे भितर कॉन्ट्रिब्यूट करता आसाची. त्या मात न्ही हांव तांचे भितर आमगेलें प्रवास कथा न्हय बरयते आसत कळ्ळें. हें चलता आसा. 2012 भितर कशें जालें म्हळ्यार हीं बुक्स आमगेले हांगाचे एक लोकल TV चॅनल YouTube चॅनल म्हूण आशिल्लें तांगेले दोळ्याक पडलें. तांणी सीता आमगेले घरकडेन येयलींची. घरकडेन घेवन तांणी आमकां रिक्वेस्ट केलें तुमी आमगेले टीव्हीन तूं रांदपाचो प्रोग्राम दिवच्याक तयार आसा वय म्हणून. ताका म्हगेले बायलेन खुशीन ओपल ती जायत आमी दिताची म्हणून म्हणाली. तशें जावन घेवन 2012 दाखोवन 2019 तार अबावट 350 TV शोस तिणें दिल्ले. त्या TV शो भितर विंगड रांदप मात न्हय विंगड वखदां झाडाचे विशय सकट हिणे सकट मस्त प्रचार केलेलो आसा कळ्ळें. आतां तें जें कशें करता म्हळ्यार हांव त्या पुरा आमचे गिल्ल्यान कोण घेवन पंचकदाय मॅगझिनाक आतां तें पनवार म्हूण जाला पनवार मॅगझिनाक कंटिन्युअस जावन आमी दिता आसाची. ही बुक्स आतां कशें म्हळ्यार स्कूल बुक कंपनी मंगळूरांतू तशेंच उडपांतू राघवेंद्र स्वामी पुस्तक भंडार अशी भायल गांवांत गेल्यार बेंगलोरांतू सपना बूक स्टॉल आनी नव कर्नाटका बूक हांगेले सकट मेळटाची.
ಅರ್ಥಂಚ್ ಕಸಂಡಲ್ಲ ಮಾಡಾರೆ ತಂಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಿ ಖಾಲ್ ದೇವನಸ್ಕ न बुक आकतानी न आक ऑर्डर दिन अशी सुमार काळदल आमकां बुक्स आमगे लगे आसाची कोणाकय जाय म्हूण जाल्यार आमकां संपर्क केल्यार आमी खुशयेन तांकां बुक्स पेटोवन दिताची आमगेले हे बुकां खबर आनी ज्या विशण येयली खबर पुराय हे समाजा एदूर हाडचे खातीर मस्त आमकां म्हळ्यार तांगेले मनान येवन हांगा आमकां कसो म्हणटाची एक पन्ना आड आशिल्लीं आमी वेदर हांवें तशें केलेले तुमकां यूथ ऑफ GSBच्या नरेश शेणेक आनी किरण मामाक आनी तुमगेले पुराय बळगांक मस्त धन्यवाद सांगताची.